नमस्कार. द डिबेटच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. इफीचो दबाजो सुरू जाला आनी खंय तरी ज्या गजालींनी टिका जावपाक लागल्या, कांय इश्यू येतात, कांय जाण म्हणटात खूब बरें जालें, इनॉग्रल बरें जालें म्हणटात, जाल्यार कांय आमदार म्हणटात की तुमी मायनींग बंद आसतना इफी कितें करतात. सो वेगवेगळीं मतां इफी आयला आनी इफी बरोबर सदांची ज्यो बरी गजाली येतात आनी कॉन्ट्रोवर्सी येतात त्यो दोनूय गजाली परत आयल्या आनी त्याच विशयाचेर आज आमी भासाभास करतात. विशय आसा इफी खातीर गोंय काय गोंया खातीर इफी. आणि 3 मानेस्त आसा आमचे बरोबर. पयले आसात एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचे वायस चेअरपर्सन आनी जे भरपूर वावरले त्या इफी खातीर ते विष्णू सुर्यावा. स्वागत तुमचें. दुसरी आसात आमदार विजय सरदेसाय, जांणी इफीचेर टिका करपाक सुरवात केल्या. पयले दिसा सावन टिका करपाक सुरवात केल्या विजय सरदेसाय. ते म्हाका दिसता विजय खूब फायली बिली घेवन आयलो दिसता हांगा. आणि तिसरे आसात रामनाथ रायकार, पत्रकार नवीन टायम्साचे, जांणी फाटली सगळी इफी कवर केल्या. इफीक भितर ते सदांच असतात पिक्चरांत आनी तांचें परीक्षण केलां. इफीचो जो वावर आसा ताचेर तांणी हाजे पयलीं बरयलां. सो अशी 3 मानेस्त आमचे बरोबर आसात. आमी सुरवात विजया कडच्यानूच करया. विष्णूक लास्ट उलोवनी. कित्याक टिका? एक बरी कितें जाता न्ही, तूं प्रत्येक कडेन सरकार कितें करता आनी टिकाच करची दिसता. ना ना आतां गेल्ले 9 एडिशनां इफीचीं जर पळोवंक गेले आमी जाल्यार अशें दिसता की सरकारान आज मेरेन 100 कोटी रुपया म्हणले गोंयच्या सरकारान फॉर पेरिफेरल एक्टिविटीज. आनीक इंडियन गव्हर्मेंट म्हळ्यार मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हॅज स्पेंड ओनली 48 lakhs. इतलें जावन गोवा इज ओनली अ ट्रॅव्हल एंड हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर. हाजेर अशें दिसता की ही 9 इफी ज्यो जाल्या ह्यो गोंयाक खरो ताजो फायदो जाला काय ना. इफी बेजिकली हाडिल्लें गोंयांत एक फिल्म कल्चर इवॉल्व जावन फिल्म इंडस्ट्री गोंयांत येवची म्हणून. पूण आज अशें दिसता की फिल्म सिटी जी पसून येता ती मालवणान येता आनी शॉकिंगली इट इज बींग प्रमोटेड बाय द CEO ऑफ द ESG एंड दॅट टू इन मालवण. सो म्हाका दिसता की हें जे इफी आज गोंयांत आयलां हाजेर एक विचार करपाची गरज आहा की खरोच इफी खातीर गोंयाक कितें फायदो जाता, ताजें टायमींग कितें आसता आनी गोंयचो आनी गोंयच्या सरकाराचो रोल, ESGचो रोल तातूंत कितें आहा. हाजे खातीर म्हजो डिमांड आहा की देर शूड बी अ वायट पेपर फ्रॉम बाय द गव्हर्मेंट ऑन इफी. कितें दिसता रामनाथ की इफीचो फायदो जाला, उद्देश काय इफी हांगा हाडपाचो उद्देश फेल जाला? फायदो तर जालात. फायदो अशा हातून जाला की हांगचे जे लोक आसा पयलीं हांगा फिल्म कल्चर म्हणजे फक्त तिकेटी काडून थिएटरान वचप, सिनेमा पळोवप आनी परत येवप इतल्या पुरते मर्यादीत आशिल्लें आनी मॅगझिनां येतालीं ते लोक वाचताले. पूण आतां प्रत्यक्ष इफी आयिल्ल्यान जे हांगा पिक्चराचे म्हणजे चित्रपटाचे मोगी आसात तांकां चित्रपटाशी संबंदीत लोक आसा तांचे कडेन उलोवपाची संदी मेळ्ळी. वेगवेगळे सेमिनार जाता इफीच्या निमतान, थंय ते हजेरी लावपाची तांकां संदी मेळ्ळी. हें तर सगळें जालें. पूण म्हाका अशें सांगपाचें आसा की हो इफीचो जो केंद्रबिंदू सिनेमा हो आसा हो खंय तरी हालपाक लागला, म्हणजे डिफोकस म्हणटा तसो जावपाक लागला. ताजें कारण अशें आसा की सुरवात जेन्ना जाली तेन्ना खूब अशी पेरिफेरल एक्टिविटी जाली आनी तें साहजीकूच आशिल्लें, कित्याक तो एक मोठो सुवाळो आशिल्लो, एक दबाजो आशिल्लो. लोकांनी सामील जावचें हाज्या खातीर तेन्नाचे मुख्यमंत्री म्हणजे तेन्ना पयल्या टेन्युअरान मुख्यमंत्री आशिल्ले ते मनोहर पर्रीकारान ते केलें, बरें आसा. पूण हळू हळू मागीर तें कमी जालें आनी म्हाका दिसता गेल्या वर्सा दिगंबर बाब कामत जेन्ना आशिल्ले मुख्यमंत्री तेन्ना ताणें तें काडून उडयलें. पूण परत तें आतां सुरू जालें. म्हाका अशें दिसता की हें एक तरेचें डिफोकस जालां. फक्त एक बरें आसा की पणजेन ना तें, म्हणजे ते वेगवेगळ्या तालुक्याक आसा थंय जालां. आतां पयशे आसा ना तो वेगळो भाग, पूण पयशे जर आशिल्ले जाल्यार सुद्दां ते करप प्रोग्राम हो एक प्रश्न आसा. कित्याक आनी हे सुवाळेच न्ही तर शॉर्ट फिल्म सेंटर, छोटा सिनेमा किंवा फिल्म बाजार अशे वेगवेगळे आंगां येवन ताका दसलीं. कालूच माहिती आनी प्रसारण मंत्री जे आमचे मनीश तिवारी आसा तांणी असो स्टेटमेंट केला की फुडल्या एडिशनांनी हे जे फिल्म बाजार आसा इट कॅन बी अ स्टँड अलोन इव्हेंट, म्हणजे तें एक वेगळेंच एक 4-5 दिसाचो वेगळोच एक सुवाळो करचो तो. कित्याक सिनेमा इफी काडून दसोवचो न्ही. तुम्ही तर दोन्ही सरकाराच्या काळात काम केलां ESGचेर, वेगवेगळे तरेन इफी ऑर्गनायज केला. तुका दिसता की ह्यो अनावश्यक गजाली हाडून चड दसयल्यात आनी गोंयाक फायदो जावपाच्या वाट्याचें लुकसाण चड जालां? नुकसानीचो आनी फायद्याचो प्रश्नूच ना. इफी जो आमी आतां हांगा आयोजीत करपाक घेतलो ताका आतां 9 वर्सां जालीं. ह्या 9 वर्सान गोंय सरकार, प्रशासन आनी चित्रपट रसीक हे खूब कितें शिकल्यात, खूब कितें आमी शिकून घेतलां तातूंतल्यान.
पहिली गोष्ट अशी की इफी गोंयांत येतकच एक वेगळें कल्चर डेव्हलप जालें हें तरी सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय. हाजे पयलीं दर अधिवेशनात फिल्म सिटी एस्टॅब्लीश करपाचें बिल येतालें. तूं काडून पळय रिकॉर्ड. प्रत्येक अधिवेशनात एकदां तरी वर्साक तें बिल येतालें आनी तशें पडून रावतालें. कांय ताचें जायनाशिल्लें. निदान फिल्म फेस्टिवल सुरू जातकच एक अवेरनेस आयलें की अशें कितें तरी आसता. आतां फिल्म फेस्टिवल हो बेजिकली कोणा खातीर? इट इज फॉर स्टुडंट्स ऑफ फिल्म्स, मेकर्स ऑफ फिल्म्स, लवर्स ऑफ फिल्म्स आनी क्रिटिक्स ऑफ फिल्म्स हांच्या खातीरूच बेजिकली फिल्म फेस्टिवल हो पयली गोश्ट. इट इज नॉट फॉर जनरल पब्लीक. हातून आमकां जो सिनेमा दाखयता हो वर्ल्ड क्लास सिनेमा. त्या सिनेमाचो आपलोसो जेनर आसा आनी आपलोसो स्टँडर्ड आहा. दीज आर नॉट पॉप्युलर मुवीज. हे कितें बॉलिवूडची फिल्मां दाखोवपाचें फिल्म फेस्टिवल न्ही. सो ताजो जो डेलिगेट आसतलो हो मर्यादितूच आसतलो हें समजूंकूच जाय आमी. बट इवन देन दी स्टेट इज स्पेंडींग क्रोड्स ऑन रुपीज ऑन दॅट बेजिकली बिकॉज तातूंत एक प्रेस्टीज आसा हें होस्ट करपाक. आतां जर फाल्यां विचारलें कोणें आमी गेम्स कित्याक करता, अयो गेम्स कित्याक करता, ताजेर कोट्यांनी कोटी रुपया म्हणून कितें मेळटा? निमणें मेळटा कितें? कांय मेळना. पूण जें मेळटा तें खूब दीर्घकालीन ताजो मुद्दो आशिल्लो की पेरिफरल एक्टिविटीज ज्यो आसा आयक सांगता त्यो अनावश्यक म्हणून. बरोबर. पूण आमी पेरिफरल एक्टिविटीज जांकां म्हणटात त्यो कितें ज्यो जातात त्यो दीज आर बेजिकली कल्चरल प्रोग्राम्स. ह्यो कोणा खातीर जाता? डेलिगेट्सां खातीर जातात? ना. आवर मेन एम इज नॉट टू चेंज दी फोकस ऑफ डेलिगेट्स फ्रॉम फिल्म्स. जे डेलिगेट्स भायल्यान देशांतल्यान गोंयांत येता हांकां आमी सांगना तुमी हांगा वचून हे पळया प्रोग्राम. वी आर ऑर्गनायझींग इट फॉर द बेनिफीट ऑफ लोकल पीपल अँड लोकल आर्टिस्ट वीच इज अ टोटली डिफरंट फोकस. इट डज नॉट इंटरफियर विथ दी इफी. डेलिगेट्स दे ओनली सी फिल्म्स, दे डिस्कस फिल्म्स, दे ईट फिल्म्स, दे स्लीप फिल्म्स. हांवें तेंच म्हणलां की पणजेन ह्या खेपे जावना तें बरें जाना. म्हणजे इट इज द सिटी हॅज बीन केप्ट अवे. पयस दवरल्या प्रोग्रामा पसून आनी ते तालुक्यान व्हेल्या ज्या जाग्यार लोक हे पळोवपाक शकता. कामपाल प्रमिनाळाचेर जाताले तेन्ना वी कूड से दीज आर डायवर्टींग दी अटेन्शन ऑफ डेलिगेट्स म्हणून. प्रोग्राम्स आर नॉट देर. आतां ह्यो ज्यो पेरिफेरल एक्टिविटी आहा स्क्रिनिंगां दुसरे कडेन जाताली. फॉर एग्जाम्पल मडगांव आनी फातोर्डा जाताली. हे खेपे तें करूंक ना. पूण पयसो जो मोडूंक जाय इम्प्रुवमेंट आनी ब्युटिफिकेशन करपाक तो पयसो मोडला. सो देन दॅट इज वेस्टफूल एक्सपेंडिचर. वेन द स्टेट इज रिलींग अंडर इन इकॉनॉमिक क्रायसीस. आज प्रुडंटूच सांगता की 2 year बॅन ऑन मायनिंग इज इमिनंट. अशें आसतना कसली फेस्तां करतात तुमी? इफ इट इज ओनली मेंट फॉर फिल्म बफ्स अँड फिल्म क्रिटिक्स तितल्यान दवरा मरे. ना पयसो जो दुसरो पयसो तुमी मोडटात. आज पारंपारीक ब्युटिफिकेशन ऑफ पणजे जायत आहा. गेले 9 वर्सां फक्त रस्ते लास्ट इफी स्टार्ट जाता तेन्ना काम सुरू जाता. अजून मेरेन तुवें कांपालाचेर पळयलां आसतलें थंय पेपर्स. ताजो म्हणणें सादें आहा की असो एक फेस्टिवल स्टेटीन ऑर्गनायज करप हो प्रेस्टिजाचो इशू. कशें फेस्टिवल ऑर्गनायज करप हो इशू. इफी आमी नाका म्हणनात. आमी फकत म्हणटात की इफी करप जाल्यार कशें करप. आतां सगळें तुमीच म्हणिल्लें आहा की कॅओटीक सीन ऑर्गनायझेशन हॅज बीन कॅओटीक. आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा की 1,25,00,000 एक तंबू एअर कंडिशन तंबू ओपनिंग आनी क्लोजिंगाक इज नॉट बिग मनी म्हणून. So it is shocking that the chief minister of a state which is reeling under economic crisis is saying that 1,25,00,000 is nothing. 1,25,00,000 एक बिल्डिंग येवपाची. म्हाका एक गजाल सांग. तो जो मुद्दो म्हणटा मडगांव ब्युटिफिकेशन जालें गरज नासतना जालें तें कोणें केल्लें? आमी करूं नाशिल्लें. मागीर पोरू इतलें करून मडगांव इनॉग्रल फंक्शन केलें. कित्याक केलें? खंयी जेन्ना इफी जाता तेन्ना फिल्म फेस्टिवल जे जाग्यार भरता थंयच करपाचें आसता उद्घाटन. ते व्हरून मडगांव केलें. कोणें करून सांगिल्लें? आमी सांगिल्लें. हो वेस्टफूल एक्सपेंडिचर न्ही. मागीर थंयचे जे जे कितें केलें तें टॅक्निकली अजुनूय कंप्लीट ना. पण टॅक्निकल कमिटीच ऑब्जेक्शन घेता रवींद्र भवनात फिल्म स्क्रिनींग करपाक. ते थंय केलें जाल्यार इक्विपमेंट पिड्ड्यार जाता म्हणटे. दुसरी गोश्ट आमी नोट केली. हांवें हें मागयलें चार्ट पुरो कोण कोण कितले लोक आशिल्ले. थंय शो लायल्ले पळय फिल्म फेस्टिवलचे 16 लोक, एका शोक 8 लोक, एका हाका 12 लोक. मडगांवचे लोक इफ एन्जॉय करपाक हांगाच येता. ते थंय वचून पळयत ना. दुसरो मुद्दो ताजो की इकॉनॉमिक क्रायसीस आसतना तुमी कसली फेस्त करता काम. इकॉनॉमिक क्रायसीस ही केन्नाय वयर आसता आनी केन्नाय जावं येता. आर्थीक स्थिती सदांच एक सारकी आसना. आफ्टर ऑल मायनिंग इज अ बिझनेस आनी खंयचोय उद्योगान चड आसता उतार आसता. आज खण उद्योग एका कठीण परिस्थितींतल्यान वता. तो असोच रावतलो अशें ना, जाल्यार तो वयर सरतलो. म्हजो प्रश्न जो आसा जेन्ना खण उद्योग सामको प्रॉफिटान चलतालो तेन्ना कितलो पयसो गोंयकारांक खण मालकांनी दिलो?
गोंय सर्वसामान्य गोंयकारांक ताजो तुजें कितलो म्हणणें बेनिफीट जालो खण उद्योग आनी इफीचो संबंद हो रावचो हो न्ही मिक्स करचो न्ही जशें खाण कामगारांक पोट आसा तशें कलाकारांक पोट आसा हांव कलाकार म्हणून विधानसभेन आसा कलाकारांच्या वतीन हांव सांगता तुमचो एक उद्योग सकयल जावं कलाकारांनी कितें हें करपाचें फाटीं सरपाचें तांकां कित्याक बेनिफीट मेळप ना एक इकॉनॉमिक क्रायसीस जाली म्हूण कलाकारांची एक्टिविटी कित्याक बंद करच्यो हे तू कशें पळयता ताजेर आसा म्हणजे कलाकाराच्यो एक्टिविटीज कितले पयशे गव्हर्मेंटा कडेन जर ते करपाक पयसो आसा जाल्यार करचो पूण जर पयसो ना जाल्यार त्या वेळार म्हाका हें करपशें बरें दिसना प्रायोरिटायझेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगा प्रायोरिटी खंयची आसा सरकाराची म्हणजे कार्यक्रम करपाचो काय दुसरे कितें म्हणजे सामाजीक डेव्हलपमेंटल स्किम्स आसा त्यो रन करपाच्यो हो प्रश्न आसा कलाकार हो कोणाच्या प्रायोरिटी लिस्टार नासता हे तो पत्रकाराच्या नासता आणि राजकारणाच्या नासता बेसिकली कलाकाराक खंयच एक शाश्वत हें आसना तो आतार पोट घेवन जगता गोंयचे कितले तरी कलाकार तूं कलाकार तांकां जर हे निमतान म्हज्या मतान जर कितें इफीचो थोडोसो तरी सरकारी हेचो फायदो मेळटा जाल्यार तो मेळचो हांव झगडटा तूं ताच्या कलाकाराक हांव neglect हांव करता. आय एग्री विथ वॉट विष्णू सेज आनी कलाकार म्हणून तो आमचे परत तिगांय परत तो चड जाणा सामकें म्हणून एक दिश्टी पडटा वीच इज अनडिनायबल इज दॅट परसेप्ट जे ऑर्गनायज करता हो गोंयकार न्ही गोंयच्या कलाकारांक फायदो जावपा जाय हांगा सनबर्न परसेप्ट करता कोट्यांनी रुपया घेवन वता इफीचे पयलें ऑर्गनायझेशन परसेप्ट करता आतां तें दिल्लीच्यान येता म्हणटाले तुमी बट देन यू लॉबी विथ द सेंटर हांगा सरकार चलोवपी मनीस कॉन्फ्रंट करता सेंटरा कडेन सो यू हॅव नो कोऑर्डिनेशन विथ द सेंटर गोंयच्या आर्टिस्टांक कितें फायदो जालो गोंयच्यो इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी खंय मेल्यो गोंयकारांक दिया मरे तें गोंयच्या लोकांक बेनिफीट जावं दी गोंयच्या कलाकारांक फायदो जावपा जाय दिल्लीचे कलाकार केंद्राच्या कोफुसावा भितर गोंय आनी गोंयकार शेणलो इफी भितर ना सांगता एक गोंयकाराची जबाबदारी आमी घेतल्या जरी ती ह्या दोगांच्या टसला मदीं समज कांय कमी दिसता विजयाक अशें तूं म्हणटा तरी तांची जबाबदारी आमी घेतल्या गोंयकाराचे प्रोग्राम गोंयांत जातले हाजी जतनाय हांवें घेतल्या पूर्णपणे 24 तारखेच्यान ते सुरू जातले हातूंत लिस्ट काडून पळय सगळे गोंयकार आसतले पण दुसरी गोश्ट की ताणें जें सांगलें परसेप्टाचें पळय ओपनिंग आनी क्लोजींग सेरेमनी इज दी डोमेन ऑफ डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल आनी INB मिनिस्ट्री सो ते ठरयतात ते कोणाक दिवपाचें ते आमचो तातूंत कांय सहभाग नासता एक्सेप्ट ऑर्गनायझेशन लायक पयर तो हँगर आमी प्रोवायड केलो स्टेज आमी प्रोवायड केली पण डेकोर आनी ते बाकीचे कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम वॉज डन बाय परसेप्ट सो थंय आमी काय म्हणू शकना जे तांणी जेन्ना एवॉर्ड केला थंय आमी कितें इंटरव्यू करतले आतां आमी जें कितें करता तें आमचो डोमेन थंय दुसरें आमी परसेप्टाक जावं DFFाक आमी हें करपाक दिना पण एक गोश्ट नोट केली आसतली की दर वर्सा हांवें पळयलें की स्ट्रीट डेकोराचेर हाजेर ताजेर लाखांनी रुपया वताले कमीत कमी 50 ते 55 लाख रुपया हे स्ट्रीट डेकोराचेर वताले म्हणून हांवें स्ट्रीट डेकोराक कंप्लीट फाटो दिलो फक्त ESTचो जो कॅम्पस आसा तोच कॅम्पस मातसो सजयलो कला अकॅडमीन सुद्दां जें पळय व्हडलें कितें घालताले तें कांय घालूं ना वी हॅव सेव्ड अबाउट दॅट दीज मनी वी आर युजींग फॉर कल्चरल एक्टिविटी म्हाका एक गजाल सांग की सगळे जाण उलोवपाक लागले पयल्या दिसा की रेड कार्पेटाचेर सुद्दां कन्फ्युजन आशिल्लें कोणूच नाशिल्लो चलपाक लास्टाक काल सांजे मुख्यमंत्री चल्लो कोण जबाबदार ह्या गजाली खातीर जेन्ना आमी इतली सगळी प्रोफेशनली ऑर्गनायज करता म्हणटा तुमी जबाबदार काय DFF जबाबदार आतां तूं म्हाका समज विचारशी म्हजें मत हय एज वायस चेअरमन ऑफ ESG म्हजें मत अशें हय की ESG should have equal say in all the affairs which is not given. विच इज नॉट गिवन Let us admit it, which is not given. ESG is used only as an event management agency. This I have been saying openly and I have been fighting for it. ESG चे काम कितें जाता न्ही सगळें तें इट इज ESG कडेन आसता की डेलिगेट्स येतात तांचें रावप तांगेलें जेवप तांचें हॉटेल्स तांची बाकीची वेवस्था तांकां कार्स पुरवप हे सगळें बट तूं जेन्ना म्हणटा की हे सगळें प्रेस्टिजाची गजाल म्हण हांगा आमचो प्रेस्टीज खंय वता सांगता एज जनरली जेन्ना आमी ऑर्गनायज करता तेन्ना बारीक हातून कोण थ्रेडबॅर पळोवपाक वतना हे कोणें केलां तें कोणें केलां बरोबर. जनरल जें नांव आसा तें कोणाचें जनरल गोंयचें नांव आसा हय बरोबर मान जनरल नांवाचो जो आसा हय पूण दुसरी आनी एक गोश्ट आसता की 9 वर्सां आमी आतां शिकले तुका सांगता खंयचो एखादो मनीस सादो एका फॅक्टरी वता आनी कामाक लागता समज फिटर म्हणून लागता कितें म्हणून लागता ती फॅक्टरी कशी चलता कितें करता तो पळयता ताका जेन्युइन इंटरेस्ट आसत तो 8-9 वर्सांनी भायर सरता आनी आपली वेगळी फॅक्टरी घालता आनी स्वता एक उद्योजक आर यू हिंटिंग हो ताजो पळय अनुभव आसता हो अनुभवाची तुलना पयशांनी करपाक आर यू हिंटिंग दॅट गोवा कॅन थिंक अबाउट इट्स ओन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आमच्या गाठीक सध्या तरी इतलो अनुभव आयल्लो आहा गोवा कॅन थिंक आमच्या गाठीक स्वतंत्रपणे फेस्टिवल करपाक इतलो अनुभव पूर्ण आयल्लो आसा